येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. फोंड्या भोमा नागजरकारांच्या आंदोलनाक गोविंद गावडेचो तेंको. म्हणटा बॉम्बकारांनी बायपासाचो जागो दाखोवचो, करता मजत. आयतारा सुकूर पंचायतीत बल्ली भुरग्यांची पयली ग्रामसभा. लायब्ररी गार्डनाची केली मागणी. फुटबॉल सर्तीत वेर्णा स्पोर्ट्स क्लबान UB दांडो कोलवा आड 3-1 गोलान जोडले जैत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंड्या भोमा नागजर वाठारांत NH महामार्गाच्या रुंदीकरणाक लोकांनी खरविरोध केला. देखून हे विशीं चर्चा करपाक मंत्री गोविंद गावडे भोमा गांवकारांक मेळ्ळो. आपूण लोकां वांगडा आसा. मंत्री गोविंद गावडेन आंदोलन करप्यांक आश्वासन दिलें. बॉम्बकारांनी बायपास खंयच्यान व्हरचो तो जागो दाखोवचो, ताणें मुखार म्हळें. पळयात. NH हायवे संबंधित भोमा आणि नागजर थळाव्यांनी आमदार आणि मंत्री गोविंद गावडे वांगडा आयतारा बसका घेतली. गावच्या लोकांक हरकत ना असो उल्लेख करपी प्रतिज्ञापत्र मेळोवचो अशें आवाहन गावडेन केलें. बायपास तुमकां खंयच्यान जाय हेवूय भोमकारांनी सांगचें अशें ताणें बसके वेळार सांगलें. आयकात ताका. बायपास तुमकां खंयच्यान जाय, शेतांतल्यान जाय किंवा वयल्यान जाय, फाल्यां सकाळी मागीर शेतकार जे आसा त्या फाल्यां म्हणटा आमी तेका लागता प्रूफ लागता. तुमकां खंय तो दाखया खंयचे कोणाचे बायपास घेतलो, खंयच्या कोणाले भितर सरपाचें, खंय भितर सरपाचें, खूब गोश्टी तुमी आयडेंटिफाय जाग्यार इन प्रॉपर प्लॅनाचेर करा. तदनंतर काही गोष्टी आपल्याला मुखावेले विचार करपाक मेळटा. ते बायपास जाय किंवा आनी अंडरपास जाय ताजेर हांव उलोवपाक खातीर हांव तज्ञ न्ही, हांव एक आमदार. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो आसा ह्यो जाले नंतर तुमकां नॅशनल हायवेची इंजिनियर तुमचे जे कोण 4-5 लोक जे आसात तांच्या बरोबर हांव मिटींग घेता. तुमचो तो विशय जो बाबा आमकां कॅन्सल करून खंय घालपाक शकता काय हो आमी रूट केला. तो रूट तुमी देवस्थान म्हणून तुमी शेतकारांक सगळे एकठांय हाडात. जे तुम्ही सगळे गावचे लोक जे असतात ते तुम्ही एकठांय बसात आणि नंतर पयलो एक प्लॅन आणि दुसरो प्लॅन बी प्लॅन अशें तुम्ही सांगात आणि तो विशय. कारण हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा, म्हज्या भाशणांत सांगिल्लें. परत एक आसा, बरेचशे जाणांक ते हय हय म्हणटा तांकां हांवें कितें उलयलें पळय तांकां खबर ना. हांव तुमच्या बरोबर आहा आनी म्हणून हांव तुमचे बरोबर आसा म्हणून आज हांगसर हांव आयिल्लो आसा. करपाक खातीर हांवें तुमकां सांगलें हांव कंप्लीट करता. आणि ज्या वेळाचेर ह्यो काही गोष्टी घेत म्हाका एक कॉन्फिडंट आहा की तुमची खंयचीच तरेची एक डर बसना. तुमचे खंयच्याच तरेच्या देवळाचो हे हांवें म्हाजे जे ऑथॉरिटी जे आसा तांकां कन्सल्ट करून हांव तुमच्या मुखार येयल्लो आसा. आणि तुमकां जर कागदपत्र ब्लॅक एंड व्हायट जाय तशें तुमचे ब्लॅक एंड व्हायट पेपराचेर गॅझेटीचेर आयिल्ले आसा तशेंच तरेचे उत्तर तुमकां त्या ऑथॉरिटीक येवन सो मागीर तुमचो हो प्रश्न जो आसा पळय तो प्रश्न तो आनी मुखार आनी ते दुविधा स्थितीन आमकां कित्याक रावपाक जाय. फटयले रे फटयले भोमकारांक फटयले. आमकां जाय बायपास आमकां जाय अशा घोशणांनी बॉम्बकारांनी आयतारा नागजर ते भोम सातेरी देवळा मेरेन रॅली काडत वाठार गाजोवन सोडलो. 500 परस चड लोक हे रॅलीक जमा जाल्ले. भोमाचे गांवकार गांवागांवांतल्यान NH विस्तार येवजणे आड कशे निशेध करतात ते पळयात.
बसके वेळार फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी बायपासा विशीं कितें म्हळें तें आयकात. जेन्ना आमच्या गांवची सर्वे नंबर ग्रॅज्युएटाचेर येले तेन्ना हांगा गांवांत मिटींग जाली. गांवांत थारावपाक सांगलें की आमकां जाय बायपास, आमकां जाय बायपास. ते गांवच्या वतीन सरा फुड्यान गेलो, सराक सांगलें तुमी टायम सांगा. आमी म्हणलें तूं टायम सांग. त्या टायमार आमी अरेंजमेंट करता. सांगलें संडे येता, आयज येयना, येयना, ते सगळे थंड रावता. फक्त एकूण लक्ष करूया कितें ते बायपास. ग्राउंड रिपोर्ट जायनासतना तुवें खंयच्या आदाराचेर हो रस्तो हांगा प्लॅन केलो. आमी मागले जर तर तुमी हे तीनूय सर्वे, जे 3 सर्वे 7 सर्वे आसा तुमी केल्ले ते कित्या खातीर? तेजेर पयसो खर्चला न्हू. शेतांतल्यान 7 सर्वे आनी हे म्हाकाय खबर आसा. हांगाय सर्वे 2 आसा, भोयरी सर्वे आसा. जेन्ना इतलो पयसो ह्या सर्वेचेर वेस्ट केला जाल्यार नॅशनल हायवे हो रस्तो बांदता आसतना गोवा गव्हर्मेंटान वयर कितले सर्वे धाडले पास करपाक? हेजे आन्सर हेजे मनीस दिवंक शकले ना. हे ताजें उदाहरण हांव सांगना. जो स्ट्रेच तेणी हांगा दाखयला, सर म्हणटा तुमकां सगळें दाखयलां, म्हणटा कापराक आमकां सगळें दाखयलां. दीस मारला, वयर मारला, सकयल मारला, कितले मिटराचेर मारला. जेन्ना तुमी मेजूंक येयले तेन्ना तुमी तांकां प्रश्न केले. ते टायमार ते हेणी सांगले इंच भर पासून जागा सकयल घेवचे ना, मात करून दाखयली. आयज जर इतल्या जाणांचे जर हे येयल्या, नांवां येयल्या जाल्यार ते गॅजेटा वयल्यान जो पर्यंत गॅजेट जायना, आयज प्रत्येक मनीस सांगता गॅजेटार मनीस येयले म्हणजे तुमी तुमची एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट जालो. हे तुमी मान्य करता? गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. श्रावणाची सुरवात हिंदू उत्सवात नागपंचमीच्यान जाता. सोमारा नागपंचम. गोंयांत नागाची मूर्ती घरात हाडून लोक ताजी पुजा करतात. पळोवया दिवचल बाजारात मातयेपासून तयार केल्ल्यो नागाच्यो मूर्ती. हांव कुमारवाडा मयाच्यान येयल्लें आसा आनी आमी वार्षिक गणपती नागोबा अशें करता. आनी आमचे नागोबा तुमी पळोवंक शकता, हे मातयेचे आसा. हे पळय तुमी पळोवंक शकता मातयेचे आसा. आमी कितेंच केमिकल अशें कितें डिफरंट यूज करिना. आनी आमचे वॉटर प्रूफ आसा. आमचे नागोबा हे 100च्यान स्टार्ट आसा. 100, 200, 400 आनी 500 लास्ट रेट आसा. सो तुमी हांगा येवन पळोवंक शकता. हे मातयेचे करपाक फाटलें कारण कितें? कितें आसता सद्या फायबराचे इफ करीत न्हू आमी, ते रोखडे मेल्ट जायना. मागीर ते तुमी पळयता गणपती बी आमी उदकान उडयता, हात एका सायडीन आसता, सो ते पळोवपाक बरें दिसना. सो आमी कशें मातयेचे कशें करीत न्हू जाल्यार मातशें उदकान बीन मेल्ट रोखडे जाता आनी ते पळोवपाक बीन बरें दिसता आनी मेल्ट जाता. सो ताका लागून आमी ते मातयेचे करता. हे जे तुमकां आतां नागोबा करता पळय तुमी वार्षिक, तुमकां परवडटा ताजेर? ना, आमकां येयना तो परवडना. की आतां दिसांनी मातयेचेर हें जाल्लें वाडलेलें. पयलीं हांगा मेळ्ळा, आमच्या बड्डे मेळ्ळा माती, आतां मेळना. आतां माजरें हरमळ तितून आमकां विकती हाडचें पडटा. आनी एक ट्रक हाडटलो जाल्यार 15-16 हजार रुपया जाय आमकां. ती हाडटलो पळय हमाली जाय आमकां. समज खंय एक रास केली ही तर ती जाग्यार हाडून उडयत 3,000-4,000 मागता. म्हणजे तुमी आतां पयलीं पासून करीत येयला म्हणून हो धंदो? हो आमचो पयलीं पासून आसा म्हणून हांव धंदो करता. ताच्यान कांय फायदो ना. आतां हे आतां नागोबा आतां रंग खंय पावला. हे गेल्या वर्सा बाटल्यांची 50 रुपया, आतां 3 बाटली 100 रुपया. एका रंगान एका येना पडटा, परवडना. ना परवडना.
की आमचो तो धरलो आमी ते करता वर्सां करता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सुकूर पंचायतीन आयतारा भुरग्यांची पहिली बाल ग्रामसभा घडोवन हाडली. हे ग्रामसभेक भुरग्यांचो चड प्रमाणात आस्पाव आशिल्लो. भुरग्यांनी ग्रामसभेत आपले वेगवेगळे प्रस्न मांडले. पळयात. I think you should make the garden at the back a little like indoor and outdoor games. And yes. हमको एक छोटा सा लाइब्रेरी चाहिए. लाइब्रेरी हमारा पंचायत में ही है. अभी हम वो यूटिलाइज के बच्चे के लिए यूटिलाइज करके देगा आप लोगों को. They will provide us. We will provide us. आयतारा जाल्ले सुकूरचे ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास जाली. पंचायतीत लायब्ररी तशेंच वाठारात गार्डन जाय अशी पंचायती कडेन भुरग्यांनी मागणी केला. भुरग्यांक आपलो आमदार आनी वॉर्ड मेंबर कोण हाचे गिन्यान आसप भोव गरजेचे. हे ग्रामसभे फाटलो हो मुखेल हेत आसा अशें सरपंच सोनिया पेडणेकार हाणें उलयतना सांगले. पयले फावट भुरग्यांची घेतलेली आहा त्या भुरग्यांनी खुबशे खंय आपणाचे जे कितें कामां आसा ती सांगलेली आहा गार्डनाची आनी मेन हे स्पोर्ट्स जो आमचो बोन आसलो तो चालू आहा आनी ते आमी रोखडेच ते कंप्लीट जावपाचो आहा आनी 1.5 वर्सान म्हटल्यार तो कंप्लीट जातलो. आनी जर तेंचे आनी कितें इश्यूज आहा ते आमी तेंच्यांनी जे आमचे कडेन दिल्ले आसा ते सेक्रेटरीन नोट करून घेतलेले आहा ते आमी रोखडेच आमी तेज्या बद्दल फुडाकार घेवन आमी ती करतली कामां तेंची. आनी अशीच आमची परत आनी एकदां ग्रामसभा आमी घेतली. ते सगळ्यांक भुरग्यांक तेंच्यांनी असोच तेंच्यांनी आपणाचो येवन हांगासर तेंच्यांनी आपणाचे कितें आहा काम वॉर्ड मेंबर वॉर्डान आपणाच्या ते सांगचे आमकां. आनी भुरग्यांक सगळ्यांक खबर आसूंक जाय आपणाच्या वॉर्डाचे कितलो वॉर्ड नंबर 1, 2, 3 अशें तांकां खबर आसूंक जाय. आनी वॉर्ड मेंबर आमचो कोण वाड्यांतलो हे बीन तांकां भुरग्यांक खबर आसूंक जाय. आनी ते पेरंट्स आसता पळय तेंच्यांनी सांग जावो आपणाचो वॉर्ड नंबर अमको आपणाचो वॉर्ड मेंबराचें नांव कितें तेजी कितें काम आसता ते सगळे भुरग्यांकूय कळोंक जाय. आनी कितें ग्रामसभा ती आयज तेंच्यांनी पयलेच फावट एटेंड केल्ली आहा तशेंच ते फुडें बीन करतले. आज भुरगीं वाड्यांची बरी आयले. तांच्यांनी आपले सजेशन मांडले. कोणाक गार्डनाचे जाय कोणाक भुरग्यांनी लायब्ररी जाय. आमकां सुकूर पंचायतीन आमकां लायब्ररी जाय म्हणून धाकट्या भुरग्यांनी आमचे प्रस्ताव तांच्यांनी मांडले. आनी कोणाक म्हणजे खंय उदक साठला थंय फॉगिंग करचे ते बीन भुरग्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केले. भुरग्यांनी आमकां बरो आज प्रतिसाद दिलो. आनी हांव भुरग्यांक अशीच ही फर्स्ट आमची बाल ग्रामसभा आमच्या सुकूर पंचायतीन घडोवन हाडल्या विथ द कोलॅबोरेशन विथ सरपंच आनी आमचे पंच मेंबर. तसोच आमचो सेक्रेटरी आमकां खूब गायड करता कशें कितें करपाचें. तशेंच आमची रेखा डिसिल्वा आयिल्ली आशिल्ली ह्या प्रोग्रामाक बाल ग्रामसभेक. ती मेंबर ऑफ स्टेट गोवा प्रोटेक्शन चायल्ड प्रोटेक्शनाची ती मेंबर आसा. सुकूर पंचायतीन इनिशिएटीव घेतिल्ली फॉर बाल ग्रामसभा फॉर द फर्स्ट टायम इन आवर विलेज. So every punch member took a very good initiative to transform, perform and reform for the child rights. आणि तितून जे आमचे डेव्हलपमेंट पर्पज आशिल्ले जावं फॅसिलिटीज आशिल्ली फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज जे भुरग्यांचे विचार आशिल्ले ते आयज आमी आयकून घेतले आनी ते परफॉर्म करपाक आमची सरपंच तशेंच सुकूर पंचायत फूल हे घेतली कॉन्फिडन्स टू मूव इन बेटर वे. तशेंच भुरग्यांचे जायते इश्यूज आशिल्ले झेब्रा क्रॉसींग बस स्टॉप जावं ट्रान्सपोर्ट आमी सगळे विचार आयकून घेतिल्ले आसा आनी वी वील परफॉर्म एज फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर विलेज. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली. पेडण्या केरी वाठारांत रवळनाथ देवळांत वर्सुकी भजनी सप्तक व्हडा उमेदीन मनयलो. 8 दीस मेरेन ही कार्यावळ जाता. ह्या वेळार भक्त देवळांत भजन दिंडी चित्ररथ ह्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडटात. पळयात कांय भक्तिमय खीण.
केरी गावचे पार 5 आसात 5 पार जाता त्याप्रमाणे आमची दिंडी येता एक तासाची दिंडी असता त्याप्रमाणे आम्ही दिंडेची मौज मजा करतो आणि आम्ही दिंडी साजरी करतो आणि ही दिंडी साजरी करताना आम्ही पारंपरिक वेश परिधान करतो आणि सगळी बायलां आनंदाने आणि उत्साहाने सप्तकाचो दीस साजरो करतो. श्री देव रंगनाथाच्या पटांगणात दर वर्षाच्या प्रमाणे यंदाय हो उत्सव बऱ्यापैकी साजरो केल्लो आसा. तुमकां खबर आसतली जेन्ना सुरवात जाता त्या दिसा 3 तासाचो हो पाठ आणि एक वाड्याची एक रात्र पूर्ण असता. त्याप्रमाणे हे 8 दीस आम्ही पारंपरिक प्रमाणे हे साजरे करतात आणि हो आयचो शेवटचो तो आम्ही सगळी वेशभूषा करून म्हणजे जी वारकरी आम्ही वारीक वयतात त्याप्रमाणे ही वेशभूषा करप आणि सगळ्या देवाचे जे असतात ते चित्र आम्ही तयार करप आणि आमची स्वतः मनशांनी तयार करप आणि ती रवनाथाच्या आमच्या देवळात मोठ्या उत्साहान ती दिंडी साजरो करप अशें करून 5 वाड्याचे जे पार आसात ते आम्ही मोठ्या उत्साहान ह्या देवळान आजपर्यंत सगळ्यांनी साजरे केले आणि फाल्यां तेची समाप्ती आसा. आणि आमचे भुरगे त्यातून उत्साहान सहभागी जातात. खूप बसलं पाहिजे मी नवनाथ माझ्या सोबतच्या महाराज की जय रवनाथ महाराज की जय. वाजवाला रे वनमाय वाला रे वनमाळी देवाला रे वनमाळी देवाला रे वनमाळी देवाला रे वनमाळी गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेवूया वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उल्हासपूर्ण आनी वेगान चलपी फुटबॉल सर्तीत वेर्णा स्पोर्ट्स क्लबान UB दांडो कोलवा आड 3-1 स्कोर लायन करून जैत जोडले. युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेन ही सर्त घडोवन हाडली. सेंट जॉन दी बाप्टिस्ट दांडो खेळा ही सर्त बरीच रंगली. ही मॅच कुशळताय आणि निर्धाराची मनभुलोवणी प्रदर्शन आशिल्ली. दोनूय पंगडांनी उल्लेखनीय कामगिरी दाखयली. लवचीक रक्षात्मक यत्नाक लागून वेर्णान कोलवा पंगडाचे गोल करपाचे यत्न आडायले. नोएल सिल्वान अनुक्रमान 95 आणि 60व्या मिनटार 2 गोल केले. निमाने शिट्टीन वेर्णा स्पोर्ट्स क्लबा खातीर फावो त्या जैताचो संकेत दिलो. दोनूय पंगडान जैता खातीर बरे यत्न केले. वेर्णा स्पोर्ट्स क्लबान UB दांडो कोलवा आड 3-1 अशें जैत जोडले. पळयात रोमांचक डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. राज्यात पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान राज्यातल्या कांय वाठारांनी फकत हलको ते मध्यम पावस पडला. आयतारा येल्लो अलर्ट वाडयला. जाल्यार फुडल्या सप्तकात हवामान सुकें उरपाची शक्यता आसा आनी IMDन बेरेस्तार मेरेन ग्रीन अलर्ट जारी केला. राज्यात ह्या म्हयन्याच्या सुरवेक सावन कमी पावस पडपाक लागला. कांय कडेन शिंपडून पावस पडटा. शेनवारा कांय कडेन पावसाचो शिवर जालो जाल्यार येवपी पावसाची क्रिया खूब उणी जावपाची शक्यताय आसा. तापमान सुमार 1 डिग्री मातशें देंवला आनी आतां चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आयतारा खातीर येल्लो अलर्ट जारी. आयतारा मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. तापमानात मातसो उणाव. चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.